I'm here in Calangute, Odda area, and we have with us TMC candidate Bob Anthony Menezes, who is campaigning for the forthcoming elections. Anthony, how is the response from the people? Response is tremendous, very good response. You can see. सगळी आमकां वेलकम करतात. Yeah, you are a ZP member and then the Sarpanch, and so people know you very well. So, what do you think could be the outcome? आउटकम आनी काय ना, लोकांना आतां लोकांक चेंज जाय. तूं कोणाक विचारून पळय, लोक म्हणटा म्हाका चेंज जाय. तेच परत परत तेच नाका. आनी जे पळय कोण बसता पळय ते कितें ते कितें पयलीं एके पार्टीक घाल्ले, ते सोडून उडकी मारून दुसरे पार्टीन येयल्यात न्हू. आमी तशें ना, आमी काँग्रेसाक ट्राय करताले. पण आमची टिकेट कितें जालें, तेंच्यान तुका खबर कशी टिकेट दिल्या पळय ती. ते सगळ्याक समाजाक खबर आसा. सो टिकेट ते घेवन गेल्यात आनी म्हणटाले आमकां बस काँग्रेसाक. लास्ट आपुणूच टिकेट घेवन आपूण बसला आनी तेवटेन आपले बायलेक बसयल्या. म्हणून लोकांक सगळें खबर हें कसलें राज, फॅमिली राज कसलें राज ते लोक जाणा. आनी डेव्हलपमेंट कसलो केला, सेल्फ डेव्हलपमेंट केला, वो लोकांचें डिस्ट्रॅक्शन केलां ते लोक सांगतले तुमकां, खबर आसा खरें. तर लोक आमचे वांगडा आसा, दॅट इज फॉर शुअर 100%. Anthony, अशें म्हटल्यार there is a lot of negativity against Michael Lobo, and so I don't think there are reports that not much of support is there for TMC. But how is it in your constituency? No, ते रॉंग. आमचें कितें आहा, आमी जमनीर काम करता मनीस. आमी व्हडलो शो करिनात, कळ्ळें न्हू. आमकां जाय जाल्यार आमी 500 लोक घेवन भायर सरूंक जाता न्हू. आमी इलेक्शन न्यू न्हू, म्हाका इलेक्शन आमी इलेक्शन बसून आमी हजारांनी वोट गेलेले आसा. ओके, न्यू फिल्डान येवंक ना. आमकां सगळ्याक कॉन्स्टिट्युशन लोक भितर भायर वखतात. आमचें कांयच कोणें खबर आहा. आमी करप्ट मनीस वो कितें लायफान केन्ना कोणाचे रुपया घेवंक ना. इज अ गॉस्पल ट्रूथ. हांव फोट मारिना पर्यंत न्हू. लोकांक खबर आसा. लोक कितें म्हणटा, तूं TMC ते सोड, तूं TMC आनी काँग्रेस आनी BJP सोड. दिस एंथनी मिनेजीस. हे पळय लोक आमचे वांगडा आहा ते एंथनी मिनेजीस. People know you as an individual. दॅट इज फॉर शुअर. आतां हे ते म्हणटात न्हू नांव पिळ्या करपाक, हांव बरोबर तें सांगता. भायली पार्टी तेंच्यो पार्ट्यो गोंयच्यो पार्ट्यो. आमच्या वांगडा मोगो पक्ष आहा, MGB आसा. ती जावन भाऊसाहेब भानुराज पार्टी ती आनी आमी दोगांनी युती केल्ली आहा, एलायन्स केल्ली आसा. ती आमची पार्टी, लोकली पार्टी आमचे बरें, रिजनल पार्टी आमचे वांगडा सपोर्ट करता. आनी हांवूय खंयचो येयला, हांवें गोंयचोच पूत, हांवें कालांगूटचोच पूत. हांव कितें भायलो येवंक ना, हांव हांगासरलोच न्हू. एका टायमार तुम्ही लास्ट इलेक्शन सुद्धा you won on Michael Lobo's panel. What happens? You didn't win on his panel. इट इज नॉट अ पॅनल. आमचे ग्रुप केल्लो आमी. आमचे कालांगूट आमी सांबाळलो. आमी ताका सांगता हांगा इंटरफेर जायना, कांय कालांगूट आमी पळयतले म्हणून. कमलें तुका न्हू. तो आमचे वांगडा मागीर भोंवंक येयला. टुगेदर फॉर कालांगूट केलां तें. बरें कितें आमी सगळे वांगडा लावले. आतां सालूजीन नासलो. सालूजीन कोणा वांगडा आयज? तो तेज्या पॅनलाक आसलो ना. सालूजीन आसलो जोजफाच्या पॅनलाक. तर तुवें कशें म्हणूंक जाता तर तेज्या पॅनलाक आमी जिखल्या म्हणून. तेणें पळय खंय जायराती मांडलेल्यो, म्हाज्या घरा कडेन अजून दवरलेल्यो आहा. जाय जाल्यार दाखयता तुका 500 तर जायरात आहा. तेजी जी एक जायरात हांवें लोकांक मांडूंक ना. कित्याक आय हॅव माय ओन आयडेंटिटी एज एंथनी मिनेजीस. म्हाका दुसरो नाका जिखोन काडूं आमच्या वाड्याक. हांवें ताका ग्रूप करून दिलो. हे पळय टुगेदर फॉर कालांगूट जिखोन हांवें हाडला. एकान एक इवन ती पुजा मटका तो बसचे नासलो, तिका हांवें बसयल्यार. इवन चानूच्यो बायले कांयच तेज्या वांगडा भोंवता. ती म्हळ्यार जोड जाल्या म्हणटालो तो. तिका नाका म्हणटालो. विचार चानूंक. तिका आमी सपोर्ट केला. तिका आमी जिखोन हाडल्या. ते तेजे पॅनल न्हू. कितें जिखतो म्हणून सगळे आपले म्हणटात ते. आनी गोडे हांव जिखतो गोडे तो आपलोच मनीस म्हणूंक शकता. तुझे आनी मायकलाचे भितर डिफरन्स काय ना. ताका तेजें पॉलिटिक्स करून हांव म्हाजी पॉलिटिक्स करता. हांव उतराक फेल जावंक ना. हांव एका उतराचो मनीस. हांव उतराक जीव दिवपी. ते लोकांक खबर आसा, समाजाक खबर आसा. हांव उतराक रावपी मनीस. हांव दोन व्हडांचेर पांयां दवरपी मनीस. एकेशन रावपी हांव. एंथनी, जिखोन येतकूच तुजे प्रायोरिटीज कितें आसतले कालांगुटा खातीर? प्रायोरिटी पयलीं लोकां वांगडा रावपाक. हांव सदांच सांगता, आतां तेंच सांगतलो. आमकां लोकांक पयलीं बेसीक नेसेसिटी पळय आहा न्हू, एम्युनिटीज दिवंक जाय आमी. तुका खबर आसा लोकांक 24 दोग जाय. ते आमकां मेवना. बरो रस्तो जाय ते मेवना. हांव सगळें तेंच सांगता. इलेक्ट्रिसिटी आसूंक जाय. ही व्हडलीं हॉटेलां बांदतात. तांकां सगळो पावर तांकां ते कन्ज्यूम करतात आनी आमच्या लोकांक त्रास जाता हांगासर. तें जावंक दिवचो ना. शेतां दोंगर सगळे पळय पाड घातल्यात पळय, चालू आहा, कन्वर्शन केलां. म्हाका दिसता PDA पळय केला आमी, PDA काडून ती स्क्रॅप करूंक जाय. गमलें न्हू. हांव तेज्या वांगडा आसलो, पूण PDA करपाक हांव नासलो. हांव मेंबर रावंक ना PDA. हांव भायर रावलो. थोडे समजतात PDAन आमी सपोर्ट केला. आमी सपोर्ट करूंक ना. जावं मागीर कोणाचे दोंगर कन्वर्ट कर तेशी हांव घेवन वचोंक ना. आमचे आमी राखतले. आनी एक प्रायोरिटी कितें म्हाका आहा ती 100 बेड्स हॉस्पिटल जाय, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. हें कालांगूट कॉन्स्टिट्युशन हेजेर कोणें नदर मारूंक ना. ही पळय दुयेंसां वाडल्या न्हू. आमच्या लोकांक खूब जाण आमचे भाव पिड्यार जाल्यात न्हू. ते आमचे संवसार सोडून गेल्या. कित्याक तांकां हांगासर बरी फॅसिलिटी मेळोंक ना म्हणून. एक मॉडर्न टॅक्नोलॉजी घालून एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करपाचें म्हाजें एक एम आहा. 100 बेड्स. थँक्यू एंथनी बाब, तुवें टायम काडलो आनी आमकां टायम दिलो आनी सगळीं क्वेश्चनां हाताळ्ळीं. वी विश यू ऑल द बेस्ट. थँक्यू. थँक्स.